पणजेच्या नुस्तें मार्केटाची बिल्डिंग धोकादायक आशिल्ल्यान 24 वरां भितर जागो खाली करचो म्हणून 12 नुस्तेकारांक सीसीपीची ऑर्डर। ऐसा एकदम से खाली करने नहीं आता ना हमारे को। हम लोग का माल कल स्टॉक था, आज ख़त्म करने का और ऑर्डर भी रहता है ना हमारा। आप पहला किधर भी शिफ्ट हमारे को करा दो, तब हमारा डिसीजन लेके सब लोग खाली करना मांगता है। ते स्टॉक दवरलेले हांगा कालच्या न्हू रातचे सांगले आमकां एक दीड पयस जाल्या नंतर काबार करतलो। तर तुम्ही मागीर खाली करपाक रेडी आसा? हय बिल्डिंग हांगासर तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हणटा, तुमकां कितें कळयलां न्हू? आमकां अजून खबर ना, आमी मेळोंक ना तेका। काल सांजचे येयलेले ते आमी तेका मेळोंक ना। तर तुमी आतां कितें करतली फाल्यां करपाक सांगला? आमकां अजून तेणी कांय सांगोंक ना, आमच्यांनी कांय उलोवपाक जायना न्हू। ते पयले उलयतले त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतली कितें उलोवपाचें ते। मार्केट त्यांचो, आमच्यांनी म्हणपाक जायना। खंय तर जागो दिल्या परत जागो दिल्या पर आमी तेणी आमकां बरे भशेन सांगलें, आमी बरे भशेन वयतली, आमकां झगडीं करपाक नाका। अरे दिवकूच जाय न्हू। अरे आतां सगळो लोक जर वयता जाल्यार आमकां वचूंकूच जाय। कितें करता तर बऱ्याक करता जाल्यार आमी आहा न्हू रेडी। बरें कितें तें करूंक जाय न्हू। मजगती महापौर रोहित मोन्सेरात म्हणटा अपकीर्त जावचे पयलीं मार्केट खाली करता। So now, because of that, now our market building also is this, it's not a very safe structure. So our stability report says either it needs to be reconstructed or major renovation work has to be done. Now problem is there are people who are illegally occupying the top 2 floors. Plus there are fish vendors down, plus there are chicken vendors, plus mutton vendors. So now in order to safeguard the lives of all of these people, we have issued a notice for sealing that entire building. Means from the first floor above. All those people are illegally occupying, we want to remove them and basically lock the thing so nobody can access the building. So this we are doing in public interest. ओके. Now the building should not fall and people should not die. स्टुडंटान काही दीस पयलीं हांगासर पणजे फिश मार्केटाची बिल्डिंग सुरू केल्ली की बिल्डिंग आहा ती वर्स्ट कंडिशन आहा म्हणून। ताच्या उपरांत सीसीपीन ताचें इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां आढळ्ळें की बिल्डिंग जी आसा ती खरीच वर्स्ट कंडिशन आसा। आनी काल 13 तारखेक सीसीपीन नोटीस काडल्या ती म्हटल्यार हे बिल्डिंग आहा ती 12 ऑक्युपंट ते बिजनेस जाले तांकां नोटीस काडल्या ती म्हटल्यार 24 वरां भितर ही बिल्डिंग खाली करची, कारण ही बिल्डिंग केन्नाय पडपाक शकता। तशेंच तांच्यांनी पावर डिपार्टमेंटाकूय रिक्वेस्ट केला की जे पावर हांगा सप्लाय आहा ती कट करची आनी हांगासर पुलिसूय डिप्लॉय केले वयतले अशी नोटीसीन सांगलेलें आसा। आनी ही बिल्डिंग खाली केल्या उपरांत केन्ना डेमोलिशन जातलें ती अजून म्हायती ना। त्या खातीर पणजे मार्केटांतल्यान रुपेश राव।